आज खूप बरें दिसता, एक प्राऊड फिलींग जाता की आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे जे उलयता तितलेंय करून दाखयता आनी सिन्सियरली करून दाखयता. गेली 9 वर्सां आमी पयलीं की इतली लेजिस्लेशन्स आयली, 370 आयली, CA आयले, म्हणजे सगळी देशाक जी बरी आसा पळय, देशा खातीर फुडें व्हरपी, देशाक आनी हें करपी असली लेजिस्लेशन्स आज इंडियेन हाडून म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान दाखोवन दिला की फक्त आपूण उलयना, आपूण खऱ्या अर्थान आपूण कितें पळय करपाचें आसता तें ऑन पेपर दाखयता. म्हाका खूब उमेद दिसता की आतां हांव पॉलिटिक्सान आसल्यारूच म्हाका 30-35 वर्सां जालीं आनी जेन्ना पसून हांव पॉलिटिक्सान आसा, वुमन रिजर्वेशन करप, वुमन एम्पावर करप हें फक्त आमी खबरीच आयकता. हाज्या पलीकडे आमी कांयच आयकनाशिल्ले. खंयच्या पेपरार आयलें की कोण उलयतालो की ना आमी वुमनाक 33% दिवपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय, आनी खंयचो लिडर येतालो आनी कितें उलयतालो. पूण खऱ्या अर्थान जाल्यार वुमनाक सपोज एम्पावर करपाचो प्रयत्न आनी सफलता कोणें प्राप्त केली जाल्यार ती आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसा. काल ते बील इंट्रोड्यूस जालें आनी काल लोकसभान म्हणजे म्हाका दिसता 80 to 90% लोकांनी ताका सपोर्ट करून ते पास जाले. म्हणजे हे दाखोवन दिता की खऱ्या अर्थान आमचो प्रायम मिनिस्टर वुमनांक खरोच एम्पावर करूंक सोदता. पेपरार न्ही नाल्यार भाशणांनी न्ही, खरेंच तांकां 33% रिजर्वेशन दिवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान तांकां तो हाडपाक करता. आज आमी पळयता की आमची इवन प्रेसिडेंट जी आसा ती आमची आज हें आसा द्रौपदी मुर्मू जी एक बायल मनीस आसा. आज आमची फायनान्स मिनिस्टर जी आसा म्हणजे एक मोठें पद ती आज आमची निर्मला सीतारामन जी एक बायल मनीस हँडल करता. सो खऱ्या अर्थान आमचो गव्हर्मेंट जो आज सेंटराक आसा तो खऱ्या अर्थान बरी लेजिस्लेशन धाडटा आनी हें हाडून म्हाका दिसता सगळ्या बायलांक आज एक संद मेळ्ळ्या की कोणाक पॉलिटिक्सान येवपाक दिसतालें आनी येवंक शकनाशिल्लीं तांकां संद मेळटली खंय तरी सोशल सर्विसान येवन. खुबशीं बायलां आज वावर करतात पूण एकदां तांकां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान येवपाक त्रास जाता. ह्या रिजर्वेशन बिला अंडर म्हाका दिसता खुबशा लोकांची खऱ्या अर्थान सेवा करपाची आनी एक MLA नाजाल्यार MP नाजाल्यार हे सगळें जावपाक आनी इल्लो स्फूर्ती मेळटली, वाव मेळटलो आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आज आमी म्हणूंक शकता की आमच्या गव्हर्मेंटान वुमनांक एम्पावर